नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. बाप्पाच्या येवकाराक गोंयकार बिजी. गौरी म्हादेव पावली. गावठी रानवटी फळां भाज्यांनी माटोळ्यो सजल्यो. गणपतीच्या येवकाराक गोंयकार बिजी. दिल्ले मर्यादे परस लायटीचो खप चढ असल्यार लायटीच्या ऑफिसात वचून फॉर्मलदारी करून लिमिट वाढून घेयात. खात्याची जाहीर नोटीस. 30 दिसांची मुजत, नाजाल्यार ॲक्शन. गोयचे शिमेर सिंधुदुर्गात चिपी विमानतळार पहिल्या विमानाचे टेस्ट लँडिंग. विमानाच्या लँडिंगा वेल्यान राजकीय आरोप प्रत्यारोप. मात लँडिंग आनी उड्डाण यशस्वी. मोपा पयली चिपी. विधानसभा भंग करून लोकसभेबरोबर वेंचणूक लादपाचो यत्न जाव येता. काँग्रेस युती वांगड्यांकूय मध्यावधी वेंचणूक नाका. काँग्रेसीचो राज्यपालाक अलर्ट. आणि 10व्या 70च्या लोकांक 8 दीस जाले नळाक थेंब ना. चवथ आयली तरी नळ सुके. अस्नोडा प्रकल्पात लायटीक लागून तंत्रीक बिगाड. बार्देश दिवचले उदक ना. तातूंतच धुळेरात फुटली पायपलायन. माटोळी, सजावट, रांगोळ्यो, फोक चवथीच्या आदले सांजे मेरेन लोकांची बाजारांनी लगबग. कोण माटोळीच्या सामानाक, कोण घरादारांच्या सजावटीक बिजी. कोणाची बाजारात धावपळ. थोड्यांगेर आदले सांजेच गणपती पावलो. थंय एकवटेन वायनांची तयारी. गणपती येवच्या आदल्या दिसा थंय गौरी म्हादेवाची पुजा. गावठी रानवटी फळां भाज्यांनी माटोळ्यो सजल्यो. गणपतीच्या येवकाराक गोंयकार बिजी. घाई सगळ्या कन्येवर येत्यो करपाची. बाप्पाच्या येवकाराक फोग आडपाची. बाप्पाची मूर्ती घरात घेऊन येवपाची. बाप्पा आयलो रे पूजेक लायलो गा. गौरी शंकर ताच्या साथीक पुजलो गा. एका वर्सान मेळी ती एकामेकांक. चवथीच्या निमतान गोड दोड केले गा. बाप्पाक निवेदाक मोदक दाखयले गा. देवाचे प्रासादीक जेवण जेवले गा. आयली रे चवथ आयली. सगळ्यांची सगळ्याक धाव धाव झाली. दारा सगळी रंगान रंगयली. बोनेरा तोरणांनी घरा सजली. खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता. आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक. बरे तरेन समाजान आमी वावरुया. खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता. आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक. बरे तरेन समाजान आमी वावरुया. बाप्पा सगळ्यांच्या काळजात बसला रे. सगळ्यांच्यो कृती बस. चढ करून दर्यादेग वाठारांनी लोक घरगुती कनेक्शनांक दिल्ले लोड मर्यादे परस मायज लायट वापरतात. दिल्ले मर्यादेतूच लायट वापरची. चढ लोडाची गरज जाल्यार लागींच्या लायटीच्या ऑफिसात वचून फॉर्मलदारी करून लिमीट वाडोवन घेवचें म्हूण लायटीच्या खात्यान नोटीस काडल्या. मर्यादे भायर लायट वापरिल्ल्यान खंय लायटीची लायन आनी ट्रान्सफॉर्मर ट्रिप जावपाचें प्रमाण वाडलां. लायटीच्या खात्याचो आनीक एक शॉक. खात्यान बुधवारा लोकांक ही जाहीर नोटीस काडली. नोटीसी प्रमाण घरातलो सरासरी लायटीचो खप कनेक्शनाचे लोड मर्यादे परस मायज आसूंक फावना. एक तर लायट कमी वापरात, नाजाल्यार लायटीच्या कचेरेत वचून लोड लिमीट रितसर वाडोवन घेयात. अर्ज करूंक 30 दिसांची मुजत, नाजाल्यार ॲक्शन. पळयात नोटीस कितें ती. घरगुती वापराक घेतिल्ले लायटीच्या कनेक्शनाचे लोड लिमिटा परस मायज लायट वापरतात. लोड वाडिल्ल्यान लायट परत परत वता, खासा करून दर्यादेग वाठारांनी. लोकांनी लायट कनेक्शनाचे लोड लिमिटाचे मर्यादेतूच वापरची. लायटीचो वापर लोड मर्यादे परस मायज जाता जाल्यार मर्यादा रितसर वाडोवन घेवची.
जर एखादो मर्यादे परस मायज लायट वापरता आनी 30 दिसां भितर ताणें लोड लिमीट रितसर वाडोवन घेवंक अर्ज केलो ना जाल्यार ताचेर कायदेशीर कारवाय. मर्यादे भायर लायट वापरिल्ल्यान खंय लायटीची लायन आनी ट्रान्सफॉर्मर ट्रिप जावपाचें प्रमाण वाडलां. Through this advertisement, the chief electrical engineer has created serious tension amongst the consumers, more particularly senior citizens and women. It is very important that the chief electrical engineer should introspect what is the real causes for power outages, interruptions, failures of the electricity department, rather than to, at this point of time, rise up and point a finger to the consumers of the coastal belt. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचे शिमेवयल्या महाराष्ट्रांतले सिंधुदुर्ग तालुक्यांतले चिपी विमानतळार बुधवारा पयल्या विमानाचे लँडिंग जाले. हे टेस्टिंग लँडिंग असले म्हूण कळटा. चेन्नईच्यान विमान चिपी देंवले. ह्या विमानाच्या लँडिंगाक लागून मात शिवसेना आनी खासदार नारायण राणे मदीं मतभेद आसात. नारायण राणे म्हणटा विमानाचे लँडिंग बेकायदेशीर. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.